म्हणजे आरोप जाला की हुकुमशाहीन ज्यांनी एनओसी दिली अशें म्हटलां, पूण अशें कांयच ना. आमी मेंबर जे 4 मेंबर जे आसात तेजे बरोबर आसा, तेंच्यांनी आमकां सगळ्यांक विश्वासाक घेतलेले आसा आनी 7 मेंबर आसले 7 मेंबर्सांक विश्वासाक घेतलेले आसा. पूण एनओसी दिता आसतना खंय तरी मेजॉरिटी जाय पडटा. ती मेजॉरिटीन आयज आमी एनओसी दिल्ली आसा ती लोकांच्या हिता खातीर दिल्ली आसा. आमी लोकांच्या हिता खातीर दिल्ली आसा. कित्याक हो प्रोजेक्टाची जे भितर जी CRS एक्टिविटी आसा हितून आमचे टोटल पंचायतीक हितूंतल्यान खंयच्यान एडवांटेज मेळपाची आसली. टोटल आमकां पळोवपाक वचत लायट जी आसा दीसभर लायटी नासता आमकां, त्या खातीर आयज हे जो प्रकल्प जर थंय उबो जालो जाल्यार एक आमकां रेग्युलर लायट मेळटली हे दृश्टिकोनातून आमी आयज पावल घेतलेले आसा. दुसरें म्हणल्यार जे आमकां मोले पंचायती खातीर एक स्पेशल फिडर तेंच्यांनी आमकां दिता म्हणून 24 वरां खातीर आमकां लायट तेंच्यांनी दितली हे तुमच्यान आमी तो विचार केल्लो आसा. आनी ह्या विचारांत आमी तो प्रोजेक्टाक खंय तरी सगळ्यांनी मान्यता दिवन इन मेजॉरिटी मान्यता दिवन हे प्रोजेक्टाक आमी मान्यता दिल्ली आसा. आनी आमकां पूर्ण विश्वास आसा आमच्या सरपंचाचेर. तेणी खंयच हुकुमशाही केली ना, खंयच कोणाक गलत केलें ना. सगळ्यांक विश्वासाक घेवनूच ही जी आयज एनओसी दिल्ली आसा ती लोकांच्या हिता खातीर दिल्ली आसा. जशें डेप्युटी सरपंचान म्हटलें आयज आमचे आरोप खूब केले वयतात आयकोपाक येतात की हेंच्यांनी जी घाईन जी एनओसी दिल्ली आसा ती एनओसी फक्त पयशा लागून एनओसी दिल्ली आसा अशें तेंच्यांनी आमकां हे केल्लें आसा. पण आमी सांगूंक सोदतात जर कोणी जो आमचे आरोप करता ते मनशान जर सिद्ध केलें आमी 4 पंचायती जर पयशे घेतले जर सिद्ध करीत तरी फाल्यां जर सिद्ध करीत जे टायमार सिद्ध करतलो त्या टायमार आमी 5 मिनटां भितर हे 4 मेंबर जे आसात त्याच टायमार रेजिस्ट्रेशन दितलेच. आमी फक्त ती एनओसी दिला लोकांच्या हिता खातीर दिल्ले आसात आनी खंय लायटीचो जाय शॉर्ट जाल्ले त्या खातीर आमी सगळ्यांनी एकटे रावन दिल्ले आसात. आनी परत एक सांगता जी आयज एनओसीची आमकां सरपंचान आमची दिल्ली आसा ती खंय हुकुमशाही जेन्ना इन मेजॉरिटी ती एनओसी दिल्ली आसा. आयच्या त्या तमनार प्रोजेक्टाक जी हांवें एनओसी दिल्ली आसा ती हांवें हुकुमशाहीचेर दिल्ली आसा अशें खंय तरी लोकांक दिशाभूल करपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. आनी ऑपोजिशनांनी खंय तरी म्हाजें नांव बदनाम करपा खातीर हो पावल उखल्लेलो आसा अशें तरी म्हाका दिसता. आयज हांव आमच्या 4 पंच मेंबरांक घेवन बशिल्लें आहा. आमचो मोले पंचायतीचो डेप्युटी सरपंच बाब सुशांत भगत आसा, तशेंच सांगोडाचो पंच बाब राजू सांगोडकर, तसोच मोलेचो पंच बाब समर कदम. आमी 4 जाणांनी मेजॉरिटीन ही एनओसी दिल्ली आसा. आनी खंयच अशें ना की हांवें हुकुमशाहीन दिल्ली आसा अशें खंयच पंचायतीन ना. आनी जी हांवें ही एनओसी दिला ती खंय तरी आमच्या लोकांच्या उदरगती खातीर खंय तरी आमच्या भुरग्यांच्या भविश्या खातीर हांवें ही एनओसी दिल्ली आसा. हितूर म्हाज्या 4 आण्याचो सुद्दां फायदो ना. आनी अशें लोकांनी म्हटलां की सरपंचान खंय तरी पयशे खावन या खंय तरी कितें तरी सरपंचाक मेळ्ळा ह्या कारणान एनओसी दिला. पण अशें कोणी सांगचें की आमी जर पयशे खाला या कितें केला जाल्यार हांव त्याच टायमार आनी त्याच दिसा हांव रेजिग्नेशन दिवपा खातीर सुद्दां म्हाजी इतली तयारी आसा. हांवें जें कितें केलां तें आमच्या मोलेच्या हिता खातीर केल्लें आसा. आनी जेन्ना आमी काब्राल सरा कडेन आनी आमच्या मिनिस्टरा कडेन श्री दीपक प्रभू पावसकर सरा कडेन उलयल्लेली, जेन्ना आमकां दीपक पावसकर सरान सांगलें की आमच्या मोले खातीर एक सेपरेट सबस्टेशनां दितले आनी 24 आवर्स आमकां लायट आसतली, हें आयकल्या कारणान आमी 4 जाणांनी तशीच आमचे 7 पंच मेंबर आसा तेंकांय हांवें हें सांगलें. आनी आमकां हो प्रकल्प बरो दिसलो कित्याक की आमी आयज पंच आसा, फाल्यां सकाळीं आमी आसत या नासत पण खंय तरी आमच्या भुरग्यांचें भविश्य उज्वल करपा खातीर आनी खंय तरी तेंकां जे परतून लायट वता, परतून टॉवर जे शटडावन जाता, परतून लायट नासता तेन्ना उदकाचो जो कितें प्रॉब्लेम जाता तो खंय तरी फ्युचरान सुटावो जातलो हो हेतू हांवें लक्षांत घेवन ही एनओसी दिल्ली आसा.